साळगाव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान घाणयारो वास वाडपाक लागिल्ल्यान साळगाव तशेंच पियर्ण पंचायत वाठारांतल्या थळाव्यांनी कागाळी केल्ल्यो। उपरांत थळावो आमदार केदार नायकान पंचायत आनी थळाव्यां सयत कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या वेवस्थापकी संचालकाक निवेदन सादर केले। साळगाव कोयर प्रक्रिया प्रकल्प फकत बार्देस तालुक्यापुरतो आशिल्लो, मात आतां प्रकल्पाची कॅपॅसिटी 150 टन वयल्यान 300 टन वाडयिल्ल्यान हेर वाठारांतलो कोयर ह्या प्रकल्पाचेर हाडटात, अशें केदार नायक सांगता। कोयर वाडयिल्ल्यान घाणयारो वास वाडपाक लागला, हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात। साळगाव कोयराचे डस्टबीन न्हय, 10 दिसां भितर ह्या समस्येचेर तोडगो काडलो ना जाल्यार भायल्यो कोयराच्यो गाडयो आडयतले, अशी शिटकावणी आमदारान दिल्या। एमडी करपाक गेलेले आमी थंय जॉयंट मिटींग केली आनी जॉयंट मिटींगेचेर आमकां कळून आयलें की भितर तेंच्यांनी टॅक्निकल 2-3 इश्यू आमकां सांगलेले। सो इम्पॉर्टंट एकूच की आमी सालिगांवकारांनी आनी ह्या सगळ्या पंचायतींनी सालिगांवची कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायत तशेंच कलंगूट जावं आमच्या वाठारांतल्या लोकांनी एक सॅक्रिफायस केल्लो की वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलेलो तेन्ना फक्त इतल्याक लागून की कितें तरी बरें जावचें, तो कचरो आसा हो ट्रीट जावचो। आयच्या दिसा कितें जालेलें आसा, आमची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी डस्टबीन म्हणून चिंततात काय कितें, सगळे वाठारांत जर कोण गेलो जाल्यार आमकां हेजो गार्बेज प्लांट नाका म्हणटा, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नाका म्हणटा आनी सगळ्यो हाडटा आनी आमच्या हितून घालता। काल जर आमी थंय पळयलें जाल्यार फोंड्याची गार्बेज आमचे कडेन येता, मडगांव सायडीची आमचे कडेन येता, कितल्योश्यो भायले हितूंतल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो आनी दुसऱ्या तालुक्यांच्यो ज्यो गार्बेज आहा त्यो आमचे कडेन येता। त्रास आमच्या लोकांक जाता, आमच्या लोकांक भोगता। ताका लागून आमकां अल्टिमेटम दिला, तेणें आमकां सांगलां की 10 दिसां भितर हेजेर सोल्युशन येतलें म्हणून। आनी 10 दिसां भितर हेजेर सोल्युशन येना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी एक गाडी भायली जी आसा आमी एक गाडी हांगा येवपाक दिवचे ना। देखो केल्लो पयलीं बार्देस म्हणून आमकां ओके एक्सेप्टेड की एवरी टायम कॅपॅसिटी वाडयत आसा, 150 टनाची आज 300 जालेली आसा। सो सगळो म्हणजे गोंयचो कचरो हाडून तुमी आमच्या हितून घालता काय कितें, हो एक प्रश्न निर्माण जालेलो। गरज आसा की सगळ्या तालुक्यांनी सगळे सेपरेट हितून एक सेपरेट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावपाचो आसा। सगळे हितून जाता आसतना जर लोक फुडें येवन नानाकार केलो जाल्यार म्हाका दिसता की सगळी गार्बेज ट्रीट आमच्या हितून कित्याक करपाची, आमच्या लोकांनी कित्याक सपोर्ट करपाचो। आमच्याच प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडून सगळ्यो भायल्यो कित्याक हाडटा, तुमच्या एवरी तालुक्यांनी तुमी कित्याक प्लांट करना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।